जम्मू काश्मीरात बिरेस्तारा सकाळी आकांतवाद्यांनी केल्ल्या हल्ल्यात 12 जाणांक मरण आयलां। तातूंत लष्कराचो लेफ्टनंट कर्नल आनी जवान धरून 5 जण आनी 4 पुलीस तसेच नागरीक आसात। लष्करान उपरांत केल्ले कारवायेंत 2 आकांतवाद्यांक मारले। अजूनय थंय फारपेट चल्ल्या। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आनी नवाज शरीफाचे भेटीचे फाटभुंयेर हो हल्लो जाला। जम्मूतल्या सांबा वाठारांत सकाळी 4 ते 5 आतंकवाद्यांनी लष्कराचो कॅम्प आनी पुलीस स्टेशनाचेर अशे 2 कडेन फिदायीन हल्ले केले। सोंपल्यात तातूंत लेफ्टनंट कर्नल धरून लष्कराचे 5 जण आनी 4 पुलीस आसात। लष्करान केल्ले कारवायेंत आतां मेरेन 2 आतंकवाद्यांक मारल्यात। सबसे पहले तो कठुआ और सांबा में जो सुबह से आतंकवादी हमला चल रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। उसके साथ साथ कठुआ में जो सिविलियन और पुलिस की कैजुअल्टीज़ हुई और उसके बाद सांबा के आर्मी कैंप में जो आर्मी के पर्सनल मारे गए उनके घर वालों के साथ हमदर्दी इजहार करता हूं। ये एक बहुत अफसोस की बात है। भारत आणि पाकिस्तानाच्या प्रधानमंत्र्यांची अमेरिकेत फुडल्या 2 दिसांत बसका जावपाची आसा। ती जावची न्हय म्हूण हल्लो केला म्हणपाचें निरीक्षकांचें मत। भारतान पाकिस्तानाक खर संदेश दिवपाची गरज आसा। प्रधानमंत्र्यान नवाज शरीफा बरोबर थारिल्ली बसका रद्द करची म्हूण भाजपान मागला। It's a very serious development which has taken place, and now whatever little fig leaf there was for the talks has also been destroyed. There is no reason to talk to a country which is exporting terror to India repeatedly and is striking through its terrorists at will at Indian army posts, Indian installations, Indian objectives. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। यासीन भटकळ्याचे वास्कोतले वेव्हार आनी हालचालींचेर नियंत्रण दवरूंक पुलीस साप्प फेल गेल्यात अशी टिका थंयची समाज वावुरपी आनी नगरसेवक तारा केरकारान केल्या। जिच्या पुताक फोर्सान व्हेल्लो तिका घेवन तारान पणजे पत्रकार परिशद घेतली। इतले मजगती बायणातले वादग्रस्त शफी मशिदीचे कमिटीचे बाबतींत पणजेचे रजिस्ट्रारान निकाल राखून दवरला। जे वाड्या वयले भुरगे आसा थंय इल्लिगली कितें तरी चलता ह्या भुरग्यांनी ते दाखोवन दिल्ले आनी आवाज उठयल्लो। इवन पुलीस स्टेशनार सुद्दां आवाज उठयल्लो। तेंचो तो प्रेसिडेंटाक हे केला तो कोण काशीम बुदू म्हणटा तेणें लेटर केला प्रेसिडेंटाक की आमी मिटींग खंयची तरी घेता आनी त्या मिटिंगेक ठरावीक रेजिडेंट भुरगे जे आसा ते बोवाळ करता आनी ताका लागून आमकां ती वेवस्थीत मिटींग घेवपाक जाय। कित्याक लागून मिटींग घेतली, कोणाची आनी ती खंयसली हांगासर यांची कितें म्हणटा तें भटकळचे लोक येवन कसली मिटींग घेतली, पुलिसांनी हेजी चवकशी करपाक जाय आमचें म्हणणें हें आसा। जाल्यार त्या भुरग्यांक ते भुरगे म्हणटा आमी त्रासान पडटले। आमी ऑलरेडी लेटर दिवन जर पुलीस कांय एक्शन घेना जाल्यार कितें फायदो? भुरग्यांनी आवाज काडलेलो। दुबावीत आरोपी अब्दुल हमीदान वास्कोच्यान 5 तरणाट्यांक कामा खातीर व्हेल्ले। तातूंतले 3 जण परत आयले। हेर दोगांचो पत्तोच ना अशें फाटले 6 म्हयन्यां सावन बेपत्ता आशिल्ल्या इम्तियाज खानाच्या आवयन सांगले। अब्दुल हमीद वास्को आयिल्लो तेन्ना पुलिसेक खबर दिवनूय पुलिसांनी कांयच करूंक ना अशें इम्तियाजच्या आवयन सांगले। पुलिस बोलती है हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी उधर लगा के रखे, इधर लगा के रखे। हाँ, कितना बार बोल के जाएगी मैं औरत जात बताओ। पुलिस का काम है उसको पकड़ के, मैं बोली भी इधर आया है उसको पकड़ो सर बोल के, इतना तक ये भी की विनती की वो लोग से, तो एक नहीं सुने वो मेरा। आप लोकल एवरेज से शी में द लोकल अवेलेबल ऑलरेडी ना मिलिन को मिली थी तुम? हाँ, एक बार मिलिन गई थी मैं, तो उसका फोटो ला लेके जो लेके गया ना उसका फोटो तो नहीं है। मैं किधर गई थी तो फोटो नहीं मिला उसका मेरे पास। म्हणजे जेणे व्हेला न्ही तेजो फोटो हाड म्हणून। पण हांव सांगता तिनी एक तुजे कडेन येयले तेजो फोटो बिटूचो कित्याक गरज आसा तुका? मिलिंद नायक 5 लड़के को लेके गया। ये एक हाँ, एक ये आदमी लेके गया था, लेकिन उसमें के 3 आ गया, 2 नहीं है, मेरा लड़का और एक लड़का नहीं है। बरें, ते 3 जण परतून येयल्ले आसा तेंची बी चवकशी, तांकां खंय व्हेल्ले, कितें व्हेल्ले तेंचीय चवकशी करा न्ही। खंय काम करताले, खरेंच ते बोटीर काम करताले काय उदकांतल्या उदकान ते आनी खंय पावताले, गुजरातासून पाकिस्तान बी पावताले काय, हें पळोवपाचें तितलेंच चड गरजेचें आसा। इतल्या मजगती वास्कोच्या शफी मशिदीच्या समिती विशींची सुनावणी पुराय जाल्या।
दक्षिण गोंयच्या जिल्लो निबंधकान आदेश राखून दवरला. ही मशीद बांदपा खातीर यासीन भटकळाच्या बापायन आर्थीक मजत दिल्ली असो बोवाळ पडला. स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार, महेश गाडी आनी सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.